म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां एक कुडींतली, जेजूची कुडींतली. ताका लागून आमी सगळीं जाणां बरोबर एकठांय जाता. आमी कोणूय जावं, बायल जावं, भुरगें जावं, चेडूं जावं, चेडो जावं, दादलो जावं, सगळीं जाणां हांगसर एक कशी येता. एक कुटुंब, दुसरो कुटुंब, ग्रेस, गरीब, शिकलोलो, सादो, सगळीं जाणां हांगसर कोण बसल्यान ती आमी सगळीं जाणां बरोबर बसता. वय आमी जेजूची कुडींतली सगळीं जाणां ताचे कुडींतले सांदे आमी. आनी हाका लागून जेन्ना आमी हांगसर येता तेन्ना आमी कोणाक शेवता? जेजूक. जेजू आमचे भितर येता आनी आमचें जिवीत सगळेंच तो बदलता. पूण आमी ताका दिवंक जाय. येता आमी, म्हणटा आमी, पूण ते भाशेन आमी जियेना. आयची वाचपां आमकां शिडकायता. कसलो मनोभव आमचो आसूंक जाय पळय तो, वॉट एटिट्यूड. आमी तर गोरवान बरोत जाल्यार जाणो जायात ते वायटाचें पाळ आमचे मदें रिगलेलीं आसा आनी ती आमकां सारकी आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलाम जाता आनी आमी गुलामपणान जियेता आनी दुसऱ्यांकूय तातूंत ओडून घेता. पूण आमी तर खालतीकायेन जियेत जाल्यार आमी कोण तें आमकां कळोंक लागता. आमी कोणूच न्हय, आमी ताचे कुडींतले सांदे, ताका आमी सहकार करूंक जाय. जशे भाशेन आमचे कुडींतले सगळे सांदे आमकां सहकार करतात आनी आमकां जाय पळय ते तशें आमकां ते वापरूंक जातात, तेच भाशेन आमी जितली ताका जो आमच्या सवेन जियेता खालती जातल्या तितलें ताचें जिवीत आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान, चिंतनांनी दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटलें. कित्याक लागून? कित्याक ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारयल्लें आसा. दुसऱ्या वाचपान सांगलां आमकां ताणें रोगतान आपल्या पुसून काडलेली आसा, नितळ केलेली आसा. ताका लागून जेन्ना आमी कुमसाराक येता, तुमी थोडींच पातकां सांगशात जाल्यार थोडींच पातकां बोगसोतलीं, बाकीचीं भितर उरतात. अरे सगळें सांगात, कित्याक म्हणून लॉज आसा आमकां? पातकाची लॉज आमकां आसता तर आमीच लॉजता, तर आमकांच आमी ती भाशेन दोत्ता. आयल्या म्हणटो सगळें सांगून दियात. इतालियाक आसतना ती येतालीं आनी सगळें सांगतालीं, कांयच दवरी नाहल्लीं भितर. बरी लांब कुमसारां कोत्तालीं, बसचें पडटालें, सगळें विस्कुटून सांगतालीं. आमचोय लोक तेच भाशेन करतात, तुमी करतात. भितर कांयच दवरी नाकात. तें सगळें पुसून वचून ताच्या रोगतान आनी आमकां नवें जिवीत, आमचें जिवीत नवसरून ताच्या सांगातच जिवंक मेळटलें. तें म्हत्वाचें. आमच्या हस्तुकी न्ही, आमचे हस्तुकी जियेत तर आमी सारकें पोत्तून आमचें गोरठाण जातलें. आमी जेजूच्या जिवितान एकवटून जिवंक जाय. ताका लागून जेन्ना आमी ताची सरशीं येता तेन्ना आमचे मदें खालतीकाय आसूंक जाय. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळयता तेन्ना कोण गरीब, थोंटी, कुर्डी आसा तांकां आमी पावोंक जाय. कित्याक जशे भाशेन आमचे कुडीचे सांदेक एक जोडात तर आमकां हांगसर किमोस आमकां तर हांगसर चाबलें जाल्यार आख्खें आंग तिचोर कितें जालां तें मातशें हें कोत्ता आनी आख्खें आंग आमचें दुखता. तेच भाशेन आमी एकामेकाक हे भाशेन पावोंक जाय. जंयसर पावोंक जाय पळय जेजून आमकां सांगलां. आमी जाणो, पूण आमी ते भाशेन कित्याक करिना? कित्याक आमी गोरवान भरलेले आसा आपलेपणान आनी आळशेपणान. आळसाय आमचे मदें आहा, आमी जाण करूंक जाय म्हणून करिना. आळसाय एक व्हडलें पातक तें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें आमी सगळें आयकलां, कितले पाटी आयकता. पूण तें आतां आमचे सगळें तो जिवंक जाय जाल्यार आमी कितें तरी करूंक जाय. आमी पळयात, दर दिसा आमचो दीस आसता. दिसा प्रमाणे आमी सकाळचीं उठ्ठा, दनपारचीं जेवता, सांजेचीं जेवता, न्हिदता. हे भाशेन आमचो वेळ पत्रो आसा.
तेच भाशेन आमच्या आत्मीक जिविताची वेळ पत्र आमी काडूंक जाय. हाका लागून जेजून आमकां दाखयला आपूण कसो जियेतालो पळय तो रातचो आनी सकाळचो तो बापा बरोबर आपलें जिवीत सादतलो की ना तुमी जाणत की ना ते मागीर ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. हाका लागून आमी जियोंक जाय. ताका एकवटोन ताचे सवय सगळे आमचे धरून ताच्या रोगतान तो आमकां भितरल्यान पुसून काडटलो. ही सगळीं आमची पातकां आपलेपणाची. जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना देंवचार येता आनी सगळे बाकीचे आमकां तो शिकयता आनी ताचे आमी पोतकरता आनी आमी मागीर ताच्या गुलामपणांत पडटा. ती ताची पाळणां सारकीं भितरल्यान आसतात आनी ते आमकां सुटका दिना. पूण जेजून आमकां सुटका दिल्ली आसा. ताका लागून जेजूशी आमी कुमसारांत वचोंक जाय. सगळें सांगूंक जाय आनी आमकां नवें जिवीत जेजू सवें मेळटा. पूण तें जेजू सवें आमी जिवंक जाय. म्हज्या भयणीन आनी भावनो आमी जाणो हें सगळें आमी ताची कृपा मागया. तर हांवें तुमकां सदांच सांगलां 2 उपाय आसात तुमकां जे सांगता हांव. रातचें न्हिदोंक वेता तेन्ना कोंत घेयात. प्रत्येक मणी आसा पळय तो एक सुस्कार. जेजून आमी बरोवन आयलें की ना पांयाची बोट आसा ती सुद्दां तकले मेरेन बरोवन येता. कित्याक लागून उदक आमी तर आणयेंत वतलें जाल्यार वयरतान वता पूण सकलतान तें वयर बरोवन येता. तेच भाशेन जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान सुस्कारांतल्यान बरोवन येता. कुडींत मनांत आनी आत्म्यान हें आमी नकळो सगल्या भागांत आमचे येता तो आनी सगल्या भागांतल्यान तो आमच्या आपणाचेर ओडून घेता. पूण आमी तें दिवंक जाय न्ही. आमी तें दिना जाल्यार तें आमचेच सवें उरता आनी तें मागीर आमकां परतून वायट करूंक लागता. ताका लागून आणी आमी साफ करता तेन्ना सगळी आणी सारकी साफ करता. तेच भाशेन जेजूच्या नांवान जेजू जेजू म्हणून हें सगळें साफ जावन ताच्या रोगतान ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां. पूण तें आमी आपणावंक जाय. तें आमचेर आसा. तर आमी ताका दिवंक जाय आमची पातकां. तो आमकां नितळ करतलो. न्हिदोंक गेलीं की ना तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक ही पाळणां पळय आसा ती तो काडून उडयतलो आनी आमी जेजू सवें सकाळीं उठलीं की ना नवी रचना. जो कोण क्रिस्ता सवें आसा आदलें तें सगळें गेलें आतां सगळें नवें. हें नवें आमचें जिवीत जेजूच्या स्वतान घडोवन येवंक जाय. म्हणजे कितें आमी कोण प्रत्येक जाणां ताचे कुडींतले खेरीत किरकोळ सांदे तो पळयात कितलो उफाट आसा तो आनी तरी पूण आमचें सवें येता. तो ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिवच्याक हे भाशेन खालतेकायेन नम्रतायेन सायबीणमायेन जशे भाशेन दिलें तेच भाशेन हांव चाकर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरां म्हण तूं घडून हाड तें हांव तुका सहकार करतां. मागीर आमी कितें जातलें शांतीन जियेतल्यां खुशालकायेन जियेतल्यां. दुसऱ्यांचें पातक आमचेर घेवचें ना. दुसऱ्यांचें पातक आमी जेजू सवें दवरतल्या दुसऱ्यांची पातकां आमचे सवें कितें उत्पन्न करता चिंतना भावना तीय आमी जेजू सवें दवरतल्या नाल्यार आमी हे भाशेन तांच्या पातकान पडटा. आनी ताका लागून तेन्ना आमी नमान मरे म्हणीत रावंक जाय. कित्याक ती आमकां मदत करतली. ती आमकां जेजू सवें एकवटोन दवरतली आनी जेजू आमचें सवें आसा म्हणटच तो आमकां घोटाय दितलो. तो दाखयतलो आनी ताचो पवित्र आत्मो सुचयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय पळय तें. हें सगळें आमचे भितर घडटा. पूण पळयात आमी तर भितरल्यान कितें चलता तें आमी नकळो. आमी बेश्टींच उबोवन वेता वाऱ्यान उबून वेता तसलें पॉल जाता आमी. पयल्या स्तोत्रान ते भशेन सांगलां ते भाशेन आमी जावचें न्ही. आमी खरी जेजू सवें आसा तें आमचें जिवीत बरे भाशेन जियोया. सगळीं जाणां आतां आमच्या हात अशें वटेन दवरया. थोड्योच घडयो जेजूच्या एकवटान आसा ते आमी अणभवया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत आत्म्यान आनी आमचे भितर सगळें आसा तितलेंय ह्या तिनूय पावण्याचेर सुस्कार भायर सुटना ताच्या नांवान भायर काडया. ताच्या उमेलीक रोगतान तो आमकां नितळ करता तें आमी अणभवया आनी ताचे सवें आमी शुद्ध निर्मळ पवित्र ताच्या सवें जावया. सुस्कार घेतना तो आमकां आपल्या पवित्रपणान बोधता. आमकां देवाची भुरगीं करून घेता कित्याक ताचे सवें आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजू ही सगळीं तुवें आमकां देणी दिल्लीं आसा ती आमी जाणो पूण ते भाशेन जिवंक
तूं आमकां गोठाय दी, बळ दी आनी जबरदस्तेन आमी कितें तरी करूंक आमकां मदत कर. जेजून आमकां देव कोण तो सांगला बाप म्हणून. बापान ताका धाडला आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक. ताणें आपलें रोगत आमचे पासत वारोयल्लें आसा आनी पवित्र सुबा ताची कूड ताणें घडून हाडल्या आनी ती चलोवच्याक ताणें पवित्र आत्मो दिलेलो आसा.